नमस्कार, दिसभरांच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आरोपांक जाप दिवपाची गोविंदान चलयल्या तयारी, फार्मागुडीर आपयल्या कार्यकर्त्यांची बसका। तियारी धरणाची दारां उक्ती, लागसारच्या गांवांक सादूरतायेचो इशारो। पर्यटकां सयत ट्रॅकर्सांकूय दूधसागर घसघश्याचेर वचपाक बंदी, नेम मोडल्यार जातली कारवाय, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश। आपल्या काडून उडोवपाची फकत वावडीच, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचे स्पश्टीकरण। स्मार्ट सिटीचेर खर्च केल्ल्या 550 कोटींचो दियात हिशोब, आपाचो फुडारी अमित पालेकराची मागणी। गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाच्या कामाक आयला वेग, चित्रशाळांनी कारागीर जागोवपाक लागल्यात राती। आता खबरो विस्तारांत। कला अकादमी आनी नॅशनल गेम्सा वेल्यान मंत्री गोविंद गावडेचेर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे फारपेट जायत आसात। एके वटेन आरोप जायत आसतना मंत्री गोविंद गावडेन आतां अंतर्गत हालचाली चालू केल्यात। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। गोविंद गावडे फाटले 4 दीस विधानसभेत तशेंच पुराय गोंयान चर्चेत आशिल्ले हे नाव। कला अकादमीची दुरुस्ती आनी गोंयान जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोविंदाचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप जातात। मदींच गोविंदान अटल सेतूचे बाबतीत कोणूच कित्याक उलयना अशें अजपाचें स्टेटमेंट केल्ल्यान सरकारूय नाकार पडला। भ्रष्टाचाराचे आरोप जायत सावन गोविंदान बहुजन कार्ड काढला, मात ताचेर आपाचो मुखेली अमित पालेकरान खर टिका केल्या। जेन्ना तो म्हणटा की बहुजन समाजाक टार्गेट करपाचो प्रश्न आसा, विशय बहुजन समाजाचो ना, विशय गोंयकारांचो आसा। कला अकादमीचें जें काम चल्लां तें PWD मार्फत चल्लां। एक मंत्री म्हणटा की आपूण थंय करप्शन केलें ना, कोणी केलें तें ताणें सांगपाक जाय। ताणें सांगपाक जाय की बाबा हें PWDन केलें म्हणून। तें म्हणटा तो स्लॅब पोन्नो आशिल्लो। हांवें आतां म्हायती मेळोवपाचो प्रयत्न केला आनी म्हाका ती टॅक्निकल म्हायती मेळ्ळ्या थोडी। आता तर गोविंदान छुप्या शक्ती प्रदर्शनाचो यत्नय केला। प्रियोळच्या गोविंदाच्या कार्यकर्त्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर हे विशीं मेसेज सर्क्युलेट जाल्या। ही मेसेज कितें ते पळयात। प्रियोळ प्रगती मंचाच्या कार्यकर्त्यांची शेनवारा फर्मागुडयेर गोपाळ गणपती देवस्थानात सांजे बसका। हे बसकेत कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावपाचे गोविंदाचे आवाहन। भाजपाचे कांय मंत्री आपले आड कारस्थान रचतात असोय मंत्री गोविंदाक दुबाव आसा, तसो ताणें उल्लेखूय केला। मंत्रीपद राखपा खातीर आमकां आमची एकजूट सेंट्रलाक दाखोवची पडटली अशें गोविंदान म्हटलां। हे मेसेजी विशीं आमी खुद्द मंत्री गोविंदाक विचारले जाल्यार ताणें कॅमेरा सामकार उलोवपाक न्हयकार दिलो। ही मेसेज चुकून गेल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें। मात आमकां खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोविंद गावडे शेनवारचे बसकेक हजेरी लायतलो खंय। एके वटेन गोविंदाचेर जावपी भ्रष्टाचाराचे आरोप, तातूंत मंत्रिमंडळ फेररचनेत गोविंदाक वगळपाची चर्चा आनी दुसरे वटेन भाजपा सोडून प्रियोळ प्रगती मंचाच्या बावट्याखाला जावपी ही बसका, हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार गोविंदाचे बाबतीत ऑल इज नॉट वेल अशेंच चित्र दिसून येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। महाराष्ट्रांतल्या तियारी धरणांतल्यान उदक सोडपाक सुरवात जाल्या। उदक सोडपा विशींची कल्पना दिवपी आदेश शुक्रारा सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान काडिल्लो। तियारी धरणाचें उदक व्हांवून सकयल येता, ताका लागून बार्देस मालांतल्या लोकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा। महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणांतल्यान उदकाचो विसर्ग हातो सुरू केल्लो आसा आनी आयज सकाळीं 8:10 तिळारीचे जे उदक आसा ते सोडलां। काल अशी अफवा सुरू जाल्ली की कांय सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ येयल्ले की कालच्यान तिळारीचे उदक सोडटात, पूण कालच्यान तिळारीचे उदक हे सोडूंक नासलें। आयज शेनवारा सकाळीं तिळारीचे उदक हे सोडलां आनी तशी माहिती जी आहा ती सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनान सुद्दां दिल्ली आसा। 106.70 मिलीमीटर इतके उदक भरल्या उपरांत तिळारीच्या धरणांतल्यान उदक हें आतां सकयल सोडलेलें आसा।
ताका लागून सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन किंवा तालुका प्रशासन हे सगळे सतर्क जाल्ले आसात आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुद्धा त्यांचो जो आसा तो सतर्क जाल्लो आसा आणि हे उदक सोडल्या कारणान जिल्हा प्रशासनान सगळ्यांक सांगलां की प्रत्येकान सतर्क रावचें कारण तिळारी हें खूब म्हत्वाचें धरण आनी तेचें उदक सकयल सोडले उपरांत ते गोंयान सुद्दां येता गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आसात ताका तेचें उदक मेळटा आनी फाटल्या फावटी आमी पळयलेलें आसा की तिळारीचें उदक सोडले उपरांत शापोरा न्हंय सारकी न्हंय आसात किंवा बाकीच्यो न्हंय आसात थंय उदकाची पातळी थोडी वाडटा कोलवाळ आनी बार्देस खास करून जो तालुको आसा त्या बार्देस म्हालान हेचो मातसो फटको बसता ताका लागून भिवपाची गरज ना अशें सांगलां पूण नागरिकांनी सतर्क रावपाक जाय असो सुद्धा जो एक संदेश हो जिल्हा प्रशासनान दिला सकाळी उदक आयज तिळारीच्या धरणांतल्यान सोडले उपरांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी कलेक्टर आसा जिल्लोधिकारी आसा के मंजू लक्ष्मी हांणी थंय सुवातेर वचून इतर बाकीचे जे अधिकारी आसले तांकां वांगडा घेवन ह्या तिळारीच्या धरणांतल्यान जे उदक सोडलां त्या सगळ्या परिस्थितीचो आढावो घेतलेलो आसा ताका लागून तिळारी धरणांतल्यान उदक आयज सकाळच्यान सोडलां काल सोडलां अश्यो ज्यो कांय बातमी येताल्यो किंवा व्हिडिओ येताले ते सारके न्हू ते खोटे आसले अशा तरेचो अशी म्हायती सुद्दां सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान कळीत केला ताका लागून जे तिळारीचें उदक सकयल व्हांवत येता आनी गोंयांक खास करून बार्देस म्हालाक जसो फटको बसता थंयसरल्या लोकांनी मातशें सादूर रावचें भिवपाची गरज ना पूण मातशी जतनाय म्हूण सादूर रावपाची गरज आसा दूधसागर घसघशाचेर वचपाक आतां पुराय बंदी आसा शेनवारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशीं आदेश काडलो ह्या आदेशान कितें म्हणलां ताचे विशीं पळोवया सविस्तर म्हायती महत्वाचो असो आदेश सावथ गोवा कलेक्टरान दिल्लो आसा तो म्हटल्यार धबधबो दूधसागर धबधबो जो आसा तो आतां पुराय प्रमाणान बंद केला थंयसर अपघात जाताले लोक बुडटाले ताच्या कारणान आतां सारकोच हो धबधबो पुराय प्रमाणान बंद केला जे लोक किंवा पर्यटक किंवा ट्रेकिंग खातीर लोक येताले तांचे खातीर सारकीच पुराय बंदी आसा महत्वाचें म्हणजे थंयसर आतां CCTV कॅमेरा लायतले असोय आदेश दिला आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार एवरी डे पेट्रोलिंग जातले सगळी पुराय जी एरिया आसा ती CCTV कॅमेरा भितून येवपाची आसात थोडेच कांय दिसांनी आनी महत्वाची दुसरी गोष्ट म्हटल्यार जी दूधसागराची जो सकयलो बेज आसा थंयसर वचपाक आजुनूय लोकांक सूट आसा ताचे खातीर ह्या आदेशाची सगळ्यांनी नोंद घेवची गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर काँग्रेसीच्या अध्यक्ष पदावेल्यान आपणाक काडपाचें चल्लां ही वावडी तातूंत कांयच तथ्य ना अशें विधान अमित पाटकर हाणें केलां अशें कांयच जावंक ना अशें अमित म्हणटा काँग्रेसीन खंय सगळें ऑल इज वेल अमित पाटकराक अध्यक्ष पदावेल्यान काडपाक काँग्रेसींत भितरलोच एक गट सक्रीय जाला फाटल्या कांय दिसांसावन त्याच्यो हालचाली वाडल्यात ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसी प्रभारी मणिकांत टागोर गोंयांत दाखल जाल्या टागोरान शेनवारा काँग्रेस हावजात बसका घेतली ताका लागून पाटकराक काडचे विशींचे चर्चेक आनीक नेट आयलो मात ह्या सगळ्याचेर स्वता अमित पाटकराक विचारल्यान तांणी जाप दिली ती अशी There is a lot of we heard a lot of complaints coming on your name कि तुमका expose करपाक जाय. What do you like to say about it? But what is Antuka? I mean, I am not aware. The who told you? From where you got this information? I think in charge is already clear on that. Nothing is there. All is good. See, today we in charge is meeting all the office bearers, executive one-on-one. Because last executive meeting, we had executive meeting with combined all the executives. Today it was one-on-one to discuss about what is happening about the world, the constituency, किती काम करना. Because Lok Sabha is approaching and I think we need to gear up for Lok Sabha. In that preparation, that meeting was. So any member has been expelled from your party? You see that is आमचे internal party thing. That is going on. We have a disciplinary action committee which is there. So some cases we are taking up. So that inquiry might be going on. म्हणजे डेस्क इंचार्ज मणिकम सरा कडेन मिटींग आशिल्ली प्रत्येकाक आपूण ताणें विचारलें की ऑर्गनायझेशन कशें चल्लां कशें काम चल्लां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें कितें चल्लां तशेंच म्हाका आपयलें म्हाका इतलेंच विचारलें की म्हजे कडेन ह्युमन इंचार्ज आसा तेन्ना ऑर्गनायझेशन कॉन्स्टिट्युएन्सीची प्रोग्रेस आसा ताजे भायर आनी कसो
अपयश लिपोवप्यां कडेन जापो खंयच्यो आसतल्यो अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान भाजपा सरकाराक उजरावून काडला. आमदारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक मंत्र्या कडेन जापो नात. सरकारांतले मंत्री आनी आमदार सरकाराच्या कामांचेर प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात अशें पालेकाराचें म्हणणें. जेन्ना विरोधी आमदार सांगता की तुम्ही एक ज्युडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करा, हातून इन्क्वायरी करपाक, भंय कित्याक? जर तुम्ही करेक्ट आसा जाल्यार भंय कित्याक? जेन्ना भंय आसता तेन्नाच इन्क्वायरी करपाक, फेस करपाक सरकार दिता. आणि जेन्ना सरकाराक ह्या गोष्टीचो भंय दिसता दॅट मिन्स देर इज ह्यूज करप्शन. सीएम म्हणटा 30%च काम केलां, 30%च केला. मागीर 500-550 कोटी मोडले खंय? 1,500 कोटीचो प्रोजेक्ट पणजे 500-550 कोटी गेले खंय ते तरी सांगचे सीएमान. प्रत्येक डिपार्टमेंटान, प्रत्येक मंत्र्याच्या खात्यान फक्त चोरयो चल्ल्या. आज आमी ज्या तरेन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणून जे सरकार आज गोंयांत घाता की आमी हे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट केले, हे करता, पणजे स्मार्ट सिटी आसूं किंवा खंयचे रस्ते आसूं, प्रत्येक रस्त्यान पावसाचे एक सर पडल्या उपरांत ते सगळे बुडले, खंय मोडले, खंय व्हांवून गेले. हे हाजेर उतरां आनी कसली येतली? आज डिपार्टमेंट कसलें आसूं, PWD आसूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसूं, हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, कसलेंय डिपार्टमेंट तूं नांवूच घे फक्त, प्रत्येक डिपार्टमेंटान प्रॉब्लेम आसात. तांचेच मंत्री तांचे बद्दल उलयतात, तांचेच आमदार आज तुमी असेंब्लीन पळयले की ते तांचेर उलोवपाक लागले. हाजो अर्थ खंय तरी सरकार अपयशी जाला. आनी अपयश जेन्ना धांपोवपाचें आसता, धांपपाचें आसता, तेन्ना ऑब्वियसली तुजे कडेन उतरां नासता. आनी तेच आज आमी असेंब्लीन पळयता. चवथ गोंयकारांची सगळ्यात मोठी उमेदीची परब. चवथीक आजून 1.5 म्हयनो आसतना गोंयांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात. पळोवया वर्षा आश्वेकाराचो हो स्पेशल रिपोर्ट. म्हाका हे फावट असो गणपती जाय. आमच्या गणपतीचो उंदीर मातसो मोठो कर हां. गणपतीची बसका पेज्जात जावनी रे. हे फावट आमगेर गुड न्यूज आसा. आमकां अंदू बाल गणपती जाय. गणपतीचे दोळे मातशे बरे कर हां. दर एकल्याच्या कल्पनेतलो गणपती वेगवेगळो. प्रत्येकाचे गणपती कडेन, गणपती बाप्पा कडेन एक वेगळेच नाते. चवथीक आजून 1.5 म्हयनो आसतना गोंयांतले चित्रशाळेंनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात. आयज आमी तुमकां घेवन आयल्यात मांद्रे देऊळ वाड्यातल्या चित्रशाळेन. हे चित्रशाळेन वेगवेगळ्या उंचायेचे, आकाराचे आनी वेगवेगळ्या रुपांतले गणपती करपाचें काम सुरू जालां. गणपती करप हो गोंयच्या कितल्याशाच घराण्यांची खूब जुनी परंपरा. मांद्रे देऊळवाड्यातल्या सुरत शेट मांद्रेकाराचे तातूंतलेच एक घराणें. ताचो पणजो, उपरांत आजो, बापूय आनी आतां तो गणपतीच्यो मुर्त्यो करता. ताचे कडेन सुमार 500 गणपती आसात. फक्त मांद्र्यानच न्हय जाल्यार बार्देस, तिसवाडी आनी महाराष्ट्रानूय लोक ताचे गणपती व्हरतात. मागीर पेंटींग करपाक तुमी केन्ना सुरू करता? पेंटींग आमी नागपंचम जावन सोमती मागीर स्टार्ट करता. हय, ते आमचे 4 दीस पयलीं जाता पेंटींग करून सगळे. कसल्यो कसल्यो मुर्त्यो करता तुमी? फक्त आमी मातयेच करता आनी कसले करीत. प्लास्टर ऑफ पॅरिस बीन ते ना? आमी करीत ना. अशें म्हटलें वयता की मांद्र्यांतली चिकट माती खूब फेमस. हय, ती आमकां आमच्या शेतानूच मेळटा ती फक्त. ओके. आनी कोणाक दिना. हां, पयलींच्यानूच फेमस आसा? हय, पयलींच्यानूच फेमस आसा. कितलीं वर्सां आतां जातली? आतां कितली आतां वर्सां जातली ती? हय, आजच्या पणजाच्या पयलीं आमी ते आमच्या शेतांतल्यानूच काडटा आतां. ओके. हां, तुमी अशी सेल बी करिना माती? ना ना, आमी कोणाक दिना ती, आमची आमकांच दवरता. आतां गणपती करपाक तुमी सुरवात केल्या, सो केन्नाच्यान तुमी सुरू करता? आमी जुनान स्टार्ट करता. जुनान पावस बी स्टार्ट जालो काय करता. मागीर माती घोवंक जाय आसता न्हू, स्टार्ट करता. ओके. आनी आतां कितले लोकांनी दिले हाडून पार्ट तुमचे कडेन? आतां 50 दिला. आतां कोण हाडटा, थोडे नागपंचमी हाडटा, थोडे मागीर हाडटा. हय, म्हणजे इतले बेगीन कित्याक लोक दिता म्हणजे गणपती करपाक? ते सुकोवंक जाय न्हू आनी ते मागीर जड जाता लेट दिल्यार. ओके. बेगीनच दितात. हां, म्हणजे बेगीन सुकना ना. समज लेट दिलो जाल्यार? आनी पेंटूय बरो येना, मागीर लेट दिल्यार सुकान आनी पेंटूय बरो येना म्हणून ते बेगीन दिता. ओके. म्हणजे तुमचे कडेन कितले सुमार गणपती येता करपाक? आमच्या कडेन वार्षिक आसता 500 सुमार आसता. ओके. म्हणजे फक्त हांगासरले हय, सगळ्या मांद्र्याच्याच मातयेचेच लोकांचे?
ना सगळे मांद्राचे बार्देस सगळे थोडे महाराष्ट्राने व्हरता आणि थोडे आमी पणजे दिता हँडीक्राफ्ट. ओके. हां, म्हणजे तुम्ही गणपती करून हे बी करता, सेल बी करता? हय म्हटल्यार ते हँडीक्राफ्ट म्हणून आसता न्हू गव्हर्मेंटान थंय व्हरता. ओके. कितले सुमार गणपती? थंय आमी 50 व्हरता वार्षिक. ओके. चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागले. ल्हव दीस वता तशें गोंयकारां मदीं आपशीच चवथीची उमेद वाडपाक लागतली. चवथ ही फक्त परब न्ही, गोंयकारां खातीर ती एक संस्कृती आनी दर एकल्याच्या जिणेचो एक उत्सव. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. काँग्रेसीन खंय सगळेच ऑल इज वेल आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकम टागोर सांगता. काँग्रेसींतल्या फुटीर आमदारांक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसीन प्लॅन तयार केला. तशेंच मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसाचारा आड गोंय काँग्रेस समिती फुडल्या सप्तकांत आंदोलन करतले अशी माहिती टागोरान दिली. Congress party in the parliament has been agitating against the murder of democracy and the way women are being treated in Manipur. And there are plenty of churches has been burned, women have been raped, two communities are fighting with each other, 70,000 people are in refugee camps in Manipur. The governor of Manipur to a private channel has given a serious statement. Those issues has to be taken up in the ground level. Therefore, Congress party, we are having a review of the work of the office bearers who have been here, and I am asking their work, what they are doing it, for review of their work. And the Congress party in the parliament will continue to raise the issue of Manipur, and Goa Congress from in the next week also they will start agitating in the regarding the Manipur violence, and we will be fighting for the people of Manipur. All the India alliance partners, we will request the PCC president to have a meeting with all the India alliance partners also. They will all join, request them to join for a protest in the next week regarding the Manipur violence. Okay? So all is good in your party? So all is good in my party. All is good in my party. When Manipur is burning, we are all there, and all we at in Bangalore there is a India alliance has been created. Therefore, in Goa also we have started to work with the India alliance parties. Okay. And every party will have some differences of opinion. We are already putting a plan for it. We are already put. There is a Congress has a plan to defeat those betrayers who have betrayed Congress, and the Congress party will put its plan in action. And we are working on a plan, strong plan, and we will be defeating those betrayers who have taken money from Adani, and they are run away from the Congress. Is there switch in the Congress voters? The Congress voters have switched because of this election? The people who took money from Adani, and MLAs are the people who have taken money from Adani and went to BJP. People stands with the Congress party. बायणाच्या पुलीस आउटपोस्टाचे फुडल्या कांय दिसां भितर उक्तावण जातले अशी माहिती मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दिली. तशेंच मुरगांव पुलीस स्टेशनांत कर्मचारी कमी आसात, देखून 8 दिसां भितर मुरगांव पुलीस स्टेशनांत कर्मचाऱ्यांची भरती करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां अशी माहिती आमदार आमोणकारान दिली. आयज खूब तेंप जालो मुर्मगांव पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ म्हणटा तो कमी आसलेलो, आनी अरावंड एक 38 स्टाफ जो आसा पळय तेंच्या स्ट्रेंथा प्रमाणे तो कमी आसा. सो म्हाजे कडेन खुबदां डिस्कशन जातलें DYSP कडेन PI कडेन, आनी हांवें CM कडेन डिस्कस केलेलें, बट खंय तरी हो इशू 3 म्हयने जाले सॉर्ट आवट जावना कारणान हांवें तो विशय आयज असेंब्लीन मांडलेलो आसा. आनी जेन्ना हांवें तो विशय असेंब्लीन मांडलो जाल्यार म्हाका एश्युरन्स मेळिल्लें आसा CM कडसून की विदीन 8 days आमचो जो स्टाफ रिक्वायरमेंट आसा पळय ताचो 50% तरी आमकां खंय तरी दितले म्हणून सांगलेलें आसा. कित्याक आयज आमी मुर्मगांवान पळयता की खुबशी चोरयो जावपाक लागलेल्यो आसा, सिनियर सिटीजनांक लुटपाक लागलेले आसा. हेचो आमची घरां सड्याचेर कितले येता, JRB कॉलनी जावं बायणां जावं कितलीशीं घरां थंयसर चोरलेली जाल्ली आसा. इवन फाटल्या तेंपान आमचो एक मर्डर केस जाल्लेली बायणां तिवूय आसा. सो आजून पर्यंत इश्यू सॉर्ट आवट जायना, सॉल्व जायना ते इश्यू. सो खंय तरी
जेन्ना हांव पुलिसां कडेन उलयता तेन्ना आमचे कडेन स्टाफ कमी असल्या कारणान हो इशू जाल्लो आसा. सो आतां खंय तरी म्हाका CMन एश्युरन्स दिल्लो आसा कित्याक इमिजिएटली 18 स्टाफ आमकां दितले म्हणून. कित्याक आमकां हांगा एकूच लेडीज कॉन्स्टेबल आसा, सद्या आमकां हेड कॉन्स्टेबल हांगा कोण ना. सो हे हांवें इमिजिएटली ऑल्सो 8 दिसां भितर आमकां CMन एश्युरन्स दिल्लेलो आसा दिता म्हणून. त्याच प्रमाणे आमचो जो बायणा पयलींसून एक आउटपोस्ट आसलेलो आनी तुमकां खबर आसा पयलीं बायणा एरिया आसा ती आमचे वास्को पुलीस स्टेशना येताली. हालींच 1 वर्स जालें ते इलेक्शनाच्या पयलीं मुर्मुगांव जी वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 आसलो तो सगळो मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन हाडला आनी ताका बायणा लागता. सो ते येयल्या कारणान एरिया वाडल्या कारणान स्टाफूय कमी आसता. पूण ते आउटपोस्ट जे आसा ते आउटपोस्ट फंक्शनल जावपाची गरज आसा. कित्याक आमकां खबर आसा आउटपोस्टाची हालत वायट आसा आनी आउटपोस्टान थंयसर कोण स्टाफ नासल्या कारणान सगळ्यांक कंप्लेंट सुद्दां दितलो बायणाच्या लोकांक सड्यार येवचें पडटा. सो तेज्या लागून तो आउटपोस्ट इमिजिएटली जावचो म्हणून आनी ते म्हाजी नोंद घेतलेली आसा होम मिनिस्टरान CM आसा आमचे कडेन आनी तें सांगलें इमिजिएटली आमी आउटपोस्ट स्टार्ट करुया म्हणून. हांवें ताका सांगलें ज्या प्रमाणे DYSP आनी PI इनिशिएटीव घेवन थंय कंटेनर हाडलेलो आसा आनी आयज तो बिचाच्या सायडीक आउटपोस्ट आमच्या रवींद्र भवनाच्या फाटल्यान आसा. थंयसर आमकां घर आसा कित्याक आयज आमी पळयता कितें टुरिजम वाडलेलें आसा. आमच्या बायणा बिचाचेर कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाक लागले आसा. नॅशनल ट्युरिस्ट येता ते येता प्लस इंटरनॅशनल लेवलाचेर ट्युरिस्ट येवपाक लागले आसा. कुंकळीच्या वॉर्ड नंबर 10 फाटली कितलीशींच वर्सां जाली रस्ते उदका पोना वता आनी घरांनी उदक भरता. गटार वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान हें अशें जाता म्हूण थळाव्यांचो आरोप आसा. फाटले 6 दीस सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून कुंकळे वार्ड नंबर 10 वाठारांतले रस्ते उदका पोना गेल्यात आनी आंगणांत उदक भरलां. फाटलीं 30 वर्सां जाली हीच स्थिती निर्माण जाता म्हूण थळावे सांगतात. भुरग्यांक स्कुलाक आनी लोकांक कामा धंद्याक वचपाक आडखळ जाता. गटार वेवस्था सारकी करची म्हूण थळावे सांगून थकले, मात तांची मागणी कोणूच काना मनार घेना. आनी इतलीं वर्सां हांगा म्हज्या दुर्गान उदक इतलें भरता. इतलीं वर्सां हांवें म्युनिसिपालिटीक सांगलें, आतां युरीक सांगलें, इवन CMाक सांगलें. CMान आमकां सांखळे आपयल्लें. 2 वेळा वचून हांव थंय एप्लिकेशन दिलें CMाक आनी ताणें अजून पसून कांय एक्शन घेवना. आनी CMाच्या ऑफिसान हांवें वचून चॅक केलें की ते सांगतात एप्लिकेशन सांडल्या. इवन म्युनिसिपालिटीन आतां इतलीं वर्सां जालीं हांव एवरी इयर एप्लिकेशन दिता फॉर 30 years जालीं आतां थंय वचून पळयत जाल्यार एक एप्लिकेशन ना आनी कोण एक्शन घेना. आतां चेअरपर्सन आतां लँडी मास्करेनस आसा, तेरूच सुद्दां 8 दीस पयलीं हांव वचून ताका सांगलां. तो म्हाका सांगता खंयच्यान उदक सोडपाचें काय, तें आमचें प्रॉब्लेम न्ही, ते म्युनिसिपालिटीचे प्रॉब्लेम. इट इज द प्रॉब्लेम ऑफ इंजिनियर. तांणी डिसायड करूंक जाय की उदक खंयच्यान सोडपाचें. आनी लँड्री बिंड्री युरी बिवरी सगळे येवन पळोवन गेल्या त्या दिसा. आनी तांणी थंय फुडें एक खळी आसा, थंय ती खळी तांणी प्रायवेट बांदून घेतल्या विदावट एनी NOC नथींग. आनी आतां तेरूच म्हाका पयलीं लँडीन म्हाका सांगिल्लें की पयलीं ती खळी जावनी मागीर हांगाची खळी घेवन उदकान थंय सोडटा. तेरूच हांव वचून सांगत ताका, तो म्हाका सांगता उदक खंयच्यान सोडपाचें. आतां उदक खंयच्यान सोडपाचें तें आमचें प्रॉब्लेम न्ही, म्युनिसिपालिटीचें प्रॉब्लेम. आनी तेरूच युरीन बिफोर रेनी सिजन म्हाका सांगिल्लें की आपूण तुका प्रॉमीस करता बिफोर रेनी सिजन आपूण तुका करून दिता. आनी टेंडर पास जाला म्हणून सांगिल्लें 19,40,000. आनी मागीर पावस सुरू जालो तेन्ना हांवें ताका फोन केलो, ताणें ताका विचारलें. ताणें म्हाका सांगलें आनी एक वर्स पासियन्स घे. कितलीं वर्सां आमी पासियन्स घेवपाची, हांगा लोकांक कितले त्रास जाता. तेन्ना हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की विदीन 2 days CM शूड कम हियर and he should inspect our area, Murida. थोडे वर्स पयलीं हिंगा उदक बंद आसलें कित्याक ओल्ड ड्रेनेज आसली आनी ती ड्रेनेज सारकी शेतां वयतालें आनी शेतान तें उदक वयतालें. मागीर एक थोडे वर्स जालें ओद ड्रेनेज तेमी वयता तेजेर पुरवून तेमी रस्तो केलो. तो रस्तो मोलांगेनी वचपाक म्हणलो पूण 200 meters जातरी बंद केलो थिंगा. आनी आतां त्या वदन घर आसा तांच्या फाटल्यान थिंगा ती फुडली ड्रेनेज आसा तें उदक ते वदन सोडनाय, तेणी उंच केल्या आनी तें उदक सगळें इने येता. इने येयलें म्हणटकीर हो रस्तो बुडोवन उरता आनी तें मागीर तें उदक येता आनी तेंगे कंपाउंडान भरता. तें कंपाउंडान उदक भरता तें तशें उरता पावस वचपासून. इतले वर्सां हांगा ते 30 वर्सां जालीं ते म्हणटा ड्रेनेजाचे पयशे पास जायना, पयशे मेळना म्हणटा. जाल्यार तो इलिगल ती ड्रेन बांदपाक कोणें परमिशन दिलें? ते पयशे खातात आनी कितें जाय ते अप्लाय करतात. आनी म्युनिसिपालिटीन एप्लिकेशनां दिल्लीं, डॉक्युमेंट्स दिल्लीं, ती सगळीं ना जाता, मिसप्लेस जातात. आनी लास्ट टायम आमी तो सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरान
फेसबुकार आनी ट्विटराचेर हो इशू घाल्लो म्हणून काल आमकां लँड्री म्हणटा तुम्ही कित्याक घाले आता तुम्ही घाला न्ही तुम्हीच करात तुमचे पयशांनी आमचे नाम कित्याक हें करतात काय म्हणटात. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. शेनवारा ओल्ड गोवा बायपासाचेर दुचाकी आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केला. सध्या ताचेर उपचार सुरू आसात. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.